आता म्हजी भुरगीं वाडोन व्हडली जाल्यान चेड्याचे म्हजें शिकप कोबार जालें. हांगा तुवें नोकरी सोदूंक भोंवता. अजुनूय एक ताका बरी नोकरी मेळोंक ना. देखून हांवें चिंतलां म्हजे इश्टिणीक फ्लॉरीक वचोन मेळ्ळो. ताचो घोव मिनिस्टर जाला आनी म्हाका खात्री आसा ते म्हाका जेरूल आपलो आदार दितले म्हणून. हागो क्रिस्टीन, ते फ्लॉरी तुगे इश्टीन आजी इश्टीन उरले ना. ते आतां मिनिस्टराची बायल जाल्या. त्याक हे बागे पासून पडून वचोंक ना. घे हे तुगे भुरगीं हाडला. रुजार कसो आसाय? हांव एकदम बरो. आनी हांगा कसो पावलोय? यो बस, देव बरें करूं. इतलो त्यो पवत रावलाय तो काजार बी जावंक ना. क्रिस्टीन, मोग मुठाय तो फकत एकू पाट जाता. तूं आनी मुगे भयण दोगां एकमेकाचे गोड इश्टीण आसलेल्यो. म्हाका अजुनूय उगड आसा. तूं सदां आमगेर येतालें. ह्या तोंडाक तुगे मोग ह्या मुगे काळजां रिगळलो. पूण हांव तुका केन्ना सांगूंक पावलो ना. एक दीस हांव तुका सांगपा म्हूण येतालो. शेजाऱ्यान सांगिल्लें म्हाका तुगे सोयरीक जाली म्हूण. पोत ती पळयन हांव घराको गेलो. मागीर कितें जालें? दुसरे चेडूं बा सोदून काजार जावपाचो न्ही? सांगपा एकदम सोंपें. पूण कोणा घाव जाता तेका ते गाया दूख दुखोमता. पूण रुजार, तुवें ते मोडगांवच्या हॉटेलांतली सर्वीस कित्याक सोडली? हागो, तुगे सोयरीके खबर आयकोन म्हागे संवसारान जियोवपाकू नाक दिसोलें. देखून हांवें सगलें सोडलें. हिंग थिंग मोन हांव सोर पिवपा लागलो. मुगे भयण हे गिरेस्त चेड्याको काजार जाली आनी तेणें म्हाका आपणाक हे कामां दवरलो. केन्ना तरी तुजी भयण म्हजो उगडास करता? हागो, तेक आपणाक गेलो उगडास करपाक वचना. तुगे खबर हूंय हाडल्या ती खबर सोड. तूं केशें आहा आनी तुगे भुरगीं? हांव मात एकदम बरी हा. म्हजी भुरगीं आतां वाडोन व्हडलीं जाल्या. चेड्याचें शिकप काबार जालें आनी चेडूं 15वी शिकता. खरें वालोर तुका. तूं तुज घोव मेले उपरांत पोतून काजार जायनासतना तुगे भुरग्यांक वाडयली आनी तुवें शिकयली. खरें तूं एक काळजीदार वस्तोरी. बर क्रिस्टीन, हांव वयतां. बरे भाशेन राव. बरो करून वच. हांवूय तुजो गुपीत मोग करताली आनी तुज्या घरा लागीं येताली. तुज्या भयणीक मेळोंक न्ही, पूण तुका मेळोंक येताली. बाय आयले? बाय इतलीच कितें उलयताय? काय ना बाय. हांव जाणा माय, तूं आमचे खूब चिंताय म्हूण. हे वरस जावन आसा म्हजें निमाणें. आनी उपरांत हांव कामाक लागोन तुजो सांबाळ करतली. खरेंच बाय. माय, बर्नार्ड अजूनय येवंक ना? ना बाय, ताचो म्हाका खूब हुस्को जाला. तूं जाणाय तो सकाळीं फुडें भायर सरोन वेता सर्वीस सोदूंक. अजुनूय ताका एक गव्हर्मेंट सर्वीस मेळोंक ना. आनी तूं जाणाय बाय, म्हाका भिरांत दिसता जोरी तो ताणें सर्वीस मेळोंक ना म्हूण आपल्याक कितें वायट केलें जाल्यार. ना माय, ते पासत तूं कांयच भियेना काय. म्हाका म्हज्या भावाचेर पुरो विस्वास आसा. पूण बाय, कितलें बरें जातलें आहलें न्ही आमच्या बर्नार्डाक एक गव्हर्मेंट सर्वीस मेळलेली जाल्यार. माय, देव आमच्या असल्या गरिबाच्या मागण्या आयकता गे. कितले त्रास काडून तुवें आमकां वाडयली आनी शिकयली. पूण कसलो फायदो एक बरीशी सर्वीस मेळना जाल्यार? बाबा, तोशें म्हणून देवाक अपमान करिना काय. तुमकां बरें शिकप दिवन वयर काडल्यात. आनी तूं जाणय, म्हाका दिसता ह्या वेळार देव आमची परिक्षा घेता म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा एक ना एक दीस हे दुखाचे पयस आमचे सोरोन सुखाचे दीस आमच्या घरान येतले. वय म्हज्या बाबा, जे परी रस्ते चडटी आनी देंवती आसता
तेच परी आमच्या जिवितांत सुखाचे आणि दुखाचे दीस येतात. हे वेळार आमी चोट्टी चोडटा पूण उपरांत देवती येतली म्हणजे सुखाचे दीस येवंकूच जाय. ह्या फुडें हांव निराशी जावचो ना. म्हज्या जिवितान आयिल्ले दुखाचे दीस पयस करून सुखाचे करतलो. अँड दिस इज माय चॅलेंज.